बाळी वेळी वाड्यावेले लोक फाटली कितलीशीच वर्सां जाली काजींचो वेवसाय करतात, मात ह्या वेवसायान तांकां कसलोच फायदो जायना म्हूण वेळीप वाड्यावेले लोक सांगतात. देखून सरकारान आमकां मजत करची म्हूण तांची मागणी. बाळी वेळीप वाड्यावेले हे लोक फाटली कितलीशीच वर्सां जाली काजींचो वेवसाय करतात. भाटकारांची काजी ते स्वता करतात. तातूंत बेनकटीचे आनी हेर कामाचे मेळून दर वर्सा 50,000 खर्च येता. केन्ना केन्ना काजींक पीक बरें येता जाल्यार केन्ना कांयच नासता, केन्ना काजींक दरूच नासता. देखून ह्या वेवसायांत कसलोच फायदो जायनाशिल्ल्याचे थळावे सांगतात. तेन्ना सरकारान कितें तरी मदत करची म्हूण तांची मागणी. काजूचो वेव्हार करतात, हेतूंक चडसो काम करून तांकां खूब फायदो, व्हडलेशे फायदो जायना, लॉस जाता. चडांत चड आतां 3 म्हयने आमी 4-5 लोक काम करतात. तितून 3 म्हयने ते मानान ते काजूचे उत्पन्न येता पळय तेजेर ते बरोबर बसना. तेन्ना आमकां गव्हर्मेंटान कितें तरी सबसिडी दिवची. आनी आमचे हे भाटकाराचे, पूण आमी बरी वर्स जाली, कमीत कमी 60-70 वर्सां जाली काजू हे करता राखतात. भाटकाराक कितें दिवपाचें दितात आनी ते आमी बरे भशेन आमगेले आमी खंय तरी हेका दितात, बाजारांनी व्हरून दितात. तेन्ना आमकां कमीत कमी एक 20 रुपया तरी एक्स्ट्रा ते आमकां दिवचे. आमी आतां खूब हितूंतल्यान केलें पूण ते आमकां मेळना म्हणटात. एग्रीकल्चर म्हणटात जो नांवाचेर वन फॉर्टनाचेर तुमचें नांव आसपा जाय, ते काजू आमचे म्हणून तुमी राखतात म्हणून. तर ते आमकां तो भाटकार तितले एरिया दिवंक शकना. 70,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा आमचे कडेन, तितून ती आमच्या नांवार तो तेका लागून आमचे पयशे वयतात. वर्सांतल्यान कितें 50-60,000 वयता आमचे. ते आमकां मेळून पडटे तरी आतां तरी मेळून दिवचे अशें हांव मागता. काजूचें काम म्हणून खूब जाता न्हू. काजू पुनान हाडपा जाय, बी काडपा जाय, मागीर ते माडून तेंचा रोस काडपा जाय. हांगा आसा काजू खूब प्रमाणे आसा, मेळटा आसा, लागल्या भरपूर मेळटा. कितलेशे तुमी लोक आसा हे काजूचे हितूर? आतां हे काजू हाडटा, एकटे करता, निरो काडटा, तुमगे फॅमिली करता काय गांवचे लोक? फॅमिली करता आमी. गोमंतक टीव्ही खातीर बाळ्ळीच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकार.